नमस्कार, हा समृता खणगावकर, सुरेख पोळ्याच्या हेडलाईन्स। गावगिऱ्या वाठारात अजूनही पावलो ना विकास। खोतीगावच्या बड्डे वाठारातलो पूल जाला कड्डम, फाउंडेशन गेला व्हावून, बुनियाद घट करपाक कॉन्क्रीट घालपाची गरज। गोयात गुंडगिरींनी तकली काढल्यावर कळंगुटे फोडली गाडयेची जनेला, टायराचोय सत्यानाश। पोलिसांनी धरल्या उपरांत काय वरातच सुटलो गुन्हेगार। फुडले कांय दीस हवामान उरतले सुके। 17 आनी 18 तारखेक कुपांची गर्दी, जाल्यार 16 आनी 19 पावसाची हजेरी। आणि आता आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मयेच्या भावके वाठारांतल्या खाजन बांदाक खावटे पडला। पयलींच खावटे 8 दिसा आदींच बांदिल्ले, जाका बांद घालपाचे कंत्राट दिल्ले ताणे शेतकारांक त्रासात घातल्यात। उदक व्हावून शेतां बागायतीचें लुकसाण जाला। शेतकार संघटनाय गंभीर ना। आता मुख्यमंत्र्यानच प्रश्न जाग्यार घालचो, मयेचो बळीराजा मागता। सरकार सांगता शेतां करात, शेतकारांचेर सरकार येवजणेंचो पावस उडयता, पूण ह्या पावसाचे उदक शेतां मेरेन पावना। मयेचे चित्र भयानक। कस्टोडियन एव्हेक्यूचो प्रभाव आशिल्ल्या वाठारांनी शेतां खातीर रिणां मेळनात। जाका मेळटा ते सरकारा कडेन मजतीची आस्त दवरून आसात। सरकारी कचेऱ्यात फावटी घालूनय संबंधित यंत्रण सुस्तेलीच। मयेच्या शेतकारांची उरिल्ली आस्तय अस्तमतेक पावल्या। आज हे काढून टेंडर दिले कोणाक पळय तुम्ही पळयताले तेन्ना ह्यो परतून व्हावले 240 खंय दिले तेंच्यांनी। हे 240 आता परतून तेंच्यांनी भावका खाजनाची पावणी केल्यो खळयेच्यो। त्यो खळयेच्यो पावणी केल्यो, सगल्यो खळयांच्यो पावणी करून आज ते पयशे सगळे बुडीत जाले। तेन्ना हे कमिटीन दुर्लक्ष केलें आनी आतां जेन्ना हे खावटे बांदता तेन्ना हे कमिटीचे 2-3 जाण येवन हांगा पळयता हजेरी लायतात। जाल्यार ह्यान पयलीं 6 म्हयने जाले एक दीस येवंक ना। कित्याक जेन्ना सगळे शेतकार वचून जागे केले तेन्ना हे न्हिदलेले जागे जाले। असो आमचो एक सरकारा कडेन मागणी आसा। हे बेग्यातल्या बेग्यान जेन्ना हे मामलेदारा कडेन पावोवचे, आमचे हे सीएमान सुद्दां आमचे हे 365 पळोवन आमकां न्याय शेतकारांक करचो। हे लुकसाण भरपाई 240 पयलीं दिले आनी आतां परतून तो काडूंक दितलो काय कितें करतलो ते आमी नकळो। तेन्ना हे बेग्यातल्या बेग्यान काडचे। आमकां आतां ही शेतां करूंक गावना, कित्याक मे म्हयन्यान आमी सुकोवन सगळी खणून आमी शेतां करपा आसलो। तशेंच आमचे ते सायडीक हळसाणे, तशेंच इरील, तसोच रोंपे सगळे करताले, ते आमचे सगळे लुकसाण जाले। आजून कांय शेतकारांक निर्णय करूंक ना, फोनूय करूंक ना। त्या खातीर आमी बेग्यातल्या बेग्यान सरकारा कडेन मागता, सीएमा कडेन मागता। आमचेर अन्याय जाला, तो अन्याय आमचो बेग्यातल्या बेग्यान आमकां हे करून दिवचे। आमच्या कडेन शेतकारा कडेन रावचो आनी आमकां हे कितें ते करून दिवचे। लुकसाण भरपाई जाल्यार सुद्दां आमी हे दिल्लेले आहा, ते सुद्दां आमकां कितें दिवचे। आनी हे कितें ते आहा सगळे आमचो बांद सुद्दां दुसरे कडेन सुद्दां वयले। ते खावटे आयज आमी 3 वर्सां जालीं शेतकारान बांदलेले, ते खावटे थंयच आहा बरे। आनी हे भायल्या कोणाक दिल्लेले आसा, तेका कांय कळना, तेका दिल्ले आसा। ते आयज व्हांवून गेले। हितून कमिटी सारको दुर्लक्ष करता, तेन्ना कमिटीचेर रिएक्शन घेवची। सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बऱ्योच बडायो मारतात, प्रत्यक्षात बळीराजाचोच बळी वयता। नाका जाल्ल्यांक कंत्राटां दितात, संबंधित सरकारी अधिकारी मनमानी करतात, त्याचे पानवळ मागीर शेतकारांक भोगचे पडटा। मजत करा म्हळ्यार कोण लक्षच दिना। रंगनाथ गांवकारान मयेच्या शेतकारांचे प्रतिनिधीक दुःख सांगला, ऐकात। तर आम्ही फाटल्या फावटी आम्ही आवाज उठयल्लो की बाबा हांगासर ते खावटे पडलेले आनी ते खावट्याक लागून आमकां 2-3 वर्सां जालीं आतां शेतां करूंक मेळना। तर आमी मामलेदाराक बी सगळ्यांक आमी एप्लिकेशनां करून तेंच्यांनी तो प्रोसेस केलो आनी आमी जेन्ना आमी लेटर दिलें तेन्ना तेंच्यांनी बेगीन फास्ट प्रोसेस केलो आनी तेंच्यांनी काम हें आतां कंप्लीट केलें। कंप्लीट करपाक तेंच्यांनी कोणा टेंडर दिलो आनी ते टेंडर प्रमाणे तेंच्यांनी काम आपलें स्टार्ट केलें आनी ते खावट्यांचेर बांदले। तर खावटे बांदले उपरांत 4-5 दिसांनी परत ते खावटे परत पिड्ड्यार जाले आनी व्हांवून गेले आनी परत आहा थंय आमकां परत हे शेतांनी परत उदीक भरता। तर आतां पळय आनी 2 म्हयन्यांनी पावस स्टार्ट जावपाचो आहा। 2 म्हयन्यांनी पावस स्टार्ट जातलो, आमची शेतां सुकतली केन्ना? परत आमी शेतकार आतां शेतां करतले केन्ना? आतां ऑलमोस्ट हे खाजनाक हांगासर कमीत कमी 70-80 सुमार शेतकार आहा। तर 70-80 शेतकारांक आतां 3 वर्सां जालीं शेतां करूंक गावना। ते आतां अंदूय म्हाका दिसता तशेंच जातलें। तर हेजेर गव्हर्मेंटान दखल घेवची आनी आमकां शेतकारांक अजून पासून नुकसान भरपाई दिल्ली ना। आमी मागणी केल्ली की आमकां नुकसान भरपाई दिवची, अजून पासून आमकां कांयच ना। आनी अंदूय आमकां म्हाका दिसता तशेंच जातलें। आमकां हे पळय इकते तांदूळ हाडून खावचे पडटा शेतकारांक सगळ्यांक। परत आमी हांगासर वयर आमी पीक आमचे मिरसांगेचेर सगळे लागवड केल्ली, ते सगळे पिड्ड्यार जावन गेल्ले आहा। अजून आमकां नुकसान भरपाई ना, काय ना। एग्रीकल्चराक आमी लेटर केल्ले, सो ते लेटरा प्रमाणे ते कोण एग्रीकल्चरू कोण फावट मारूंक ना, काय ना।
गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. रावणफोंड जंक्शन सध्या धोक्याचे जाला. भाजीवाले आनी हेर बारीक सारीक पसरकारांनी रस्त्यार हातपाय पातळ्यात. अशी रस्तो आशिल्ल्यान गंभीर अपघात जावन कोणाचो जीवय वचूं येता. कितें वायट घडच्या आदी पीडब्ल्यूडीन हे सर्कल आनी रस्ते जाग्यार घालचे थळाव्यांनी मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात हे रावणफोंडा वयल्यान व्हडलें जंक्शन आनी हांगा स रोड जाले कडेन आसा. ह्या स रोडांचेर हांगा सध्या सिवरेजी काम चलता आनीक सिवरेजी कामा खातीर हांगा ट्रॅफिकेक खूब त्रास जाता. आनी त्याच बरोबर हो जो रोड आसा हो वायडनींग करून टेंडर जाले कडेन आसा आनी आज पर्यंत हांगा वायडनींग म्हण तें केलें ना. हो ह्या आमी ज्या जाग्यार आसा थंय म्हणल्यार जाला. हेजे मुखार जो वायडनींग आसा हो आजुनूय जालना. आनी कितें जाला हेजे मुखार जी शॉपां आसात जे भाजीवाले कोण फुलवाले जे आसात हे रस्त्याक कुशी आसले कारणान हांगा वायडनींग करपाक मेळना. पूण खंय तरी सरकारान ह्या पीडब्ल्यूडीन जो एक्वायर केला ते जाग्यार तरी हे वायडनींग करचे ना जाल्यार हांगा खूब त्रास जातले. आतां इतले त्रास जातात. आतां पयलींचो जो सरपंच आसा आके बायसो तांणी सांगले कडेन आसा एक्वायर करून सुद्दां हो वायडनींग जालो ना. हो वायडनींग बेगीन करचो ना जाल्यार अशें करून ट्रॅफिक जाम जातली. आतां तुमी पळयतात कितलीशी ट्रॅफिक हांगा जाम जाले कडेन आसा. हांगा लोकांक गाडी सारकी चलपाक मेळना. दुसरे वाटेन जे रोड जो वचपाक गेले कडेन आसा थंय सायडीक घेता जाल्यार हांगा भाजयेची शॉपां आसात ही लागतात आनी फाल्यां अनवॉन्टेड इन्सिडंट हांगा जावपाक नाका. कित्याक एक गाडयेचो जर ब्रेक फेल जालो जाल्यार ह्या भाजयेची दुकानां वचोन खंय कितें जावपाक शकता. म्हणूनच आज सरपंचान सुद्दां हांगच्या जो पयलींचो सरपंच आसा तेणे म्हागले कडेन आसा की वायडनींग बेगीच्या बेगीन करची म्हणून आनीक लोकांक रिलीफ दिवचा ना जाल्यार हांगा वायट घटना जी आसा ही हांगा घडटली. तेच पयलीं पीडब्ल्यूडीन कितें एक्शन घेवची म्हणून आज म्हागले कडेन आसा. दिका दाखोवपी तकटे नाशिल्ल्यान गाडयो आपणाक जाय तश्यो घुसयतात. आके बायशाचो आदलो सरपंच आनंद जांबावलेकरान साबार धोके सांगल्यात. पीडब्ल्यूडीन ताची गंभीर दखल घेवप गरजेचें. रोड वायडींग फोडला, रोड फोडला आनी सायडीन भाजीवालो आसा. एक गाडये ब्रेक बी फेल जाले एक खबर आनी फोडा कितें जालें तें थंय जावं शकता हांगा. ताका लागून पी जाय ते बेगीन लक्ष घालता बेगीन काम करपाचें बेगीन. म्हणल्यार ही ट्रॅफिक आतां ते सायडीच्यान सोडले कडेन आसा. ड्रायव्हर घेता एक पयस सोडले आनी दोन अशें सोडले आनी फोडला कन्फ्युजन जाल्ले आसा हांगा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. राज्यात आता गुंडागिरींनी तकली वयर काढल्या. कळंगुटे चोरांनी गाडयेची जनेलां फोडली, टायर फोडले. त्या मनशाक पुलिसांनी ताब्यात घेतलो खरो, पूण अवद्या कांय वरां उपरांत ताची सुटका जाली अशी कागाळ करप्यांनी सांगले. पळयात पुराय बातमी. सारको गुंडा टायप करून कोण मेळटा तांकां मारता. कोणी गाडयेच्या रस्त्यार पार्क केली जाल्यार तेजी गाडयोन फोडटा, टुरिस्टांकूय मारता. ज्या मनशान म्हाजी गाडी फोडला पळय ताणें म्हाका परत फ्लॅट धाडला. कित्याक आतां मातशें चड सिरियस जाल्ल्या. पयलीं तरी गाडी फोडून गेला ताणें आनी सारकी सिरियस कितें आसतलो सो इशू जाला की काल हांगा हॉटमिक्स चालू आसले रोडाचे. सो सकाळी म्हाका ट्रॅफिक सेलाचो इन्स्पेक्टर येयलो आनी सांगलें मातशी गाडी काड आनी सायडीक ट्रॅफिक व्हरून लाय म्हणून. हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन केलो हांगासर गॉडविन फेर्नांडीस आनी ताका मातशें विचारलें गाडी तुमच्या थंय हाडून दवरूं काय म्हणून. तो म्हणलो हाड आनी हांगा आमचे न्यू पेवर्स घातले म्हणलो ते हाडून सायडीक लाय आपल्याक कांय प्रॉब्लम ना. की तेजी प्रायवेट प्रॉपर्टी सो हांवें गाडी हाडून सायडीक हांगासर लायली. परत एक अर्द्या वरान व्हरपाक गाडी येता जाल्यार अर्द्या वरान हांवें पळयता जाल्यार गाडी म्हाजी फूल डॅमेज केल्ली आसा आनी फोल्डरूय आसा. सो हांवें बेश्टी मातशी इन्क्वायरी केली आनी हांगा सायडीक ह्या हॉटेल थंय केलो आनी तेची मातशी CCTV फुटेज मेळटा कोण विचारलें. सो थंयसून म्हाका तें दिसलें की हो जो प्रेस्टन तो म्हणून भुरगो आहा पळय तो येयलो आनी तेणें ती डॅमेज केली फूल गाडी. कितें तरी शार्प ऑब्जेक्ट घेवन येयलो पळय तो असो कितें तरी हाती नासलो आनी तो गाडी डॅमेज करता सगळें दिसता. आनी टायर बी तेणें म्हाजे सगळे टायर बी सगळे फूल फोडून उडयले. फूल गाडी डॅमेज केलो. ऑलमोस्ट म्हाका मोर देन 1 लाख कसो एस्टिमेट आहा गाडी कसो रिपेर करतलो गाडी. पुलिसांनी काल ताका अरेस्ट केलो आनी सकाळी आज ताका 12 असो सोडून दिलो. चली सेक्शनार आयले कितें तें कांय खबर ना म्हाका सद्या तरी. बट तितून तो सद्या घरा आसा सुशेगाद. म्हाजी गाडी हांगा फोडलेली आसा. तेजी रिकवरी हेजे कोण म्हाका पयशे भरपाई करून दितलो तें कांय खबर ना सद्या. सो ते कशें करपाक तें म्हाका कांय कळना. आनी हो असो इतको भुरगो मस्ती की सारको गुंडा टायप कलंगुटान. कोण मेळटा तांकां मारता. कोणें गाडयेच्या रस्त्यार पार्क केली जाल्यार तेजी गाडयोन फोडटा, टुरिस्टांकूय मारता, लोकलांकूय मारलेलो आसा तेणें खूब जाणांक. आनी पुलिसांनी खूब कंप्लेनी आसात तेजे ऑलरेडी.
ते बाकीच्या लोकांक सुद्दां हांव कलंगुटान खबर आसा कोण त्या चडच्या भानगडीन पडना सगळे ते फ्रेंड बीन कोण सगळे फ्रेंड बी सगळे सोडून गेल्ले आसा आनी आतां सद्या ही स्टोरी म्हाजी जाल्या की म्हाका सद्या तेका घरा सोडला म्हाका एक्सपेन्सीस म्हाजे कोण मागीर रिकवर करून दितल्यार म्हाका कळना आतां कितें करचें तें फोन मारलो सो तेणी हाडून हांगा तो जल्दीची गाडी आनी मातसो वखद तेणी परतून फोन मारलो की आपली कोणान गाडी फोडली म्हणून सो आमी मागीर येयले पळोवपाक तो जाल्यार डॅमेज जाली फुडले तेणी ऑलरेडी सांगलेलें आसा समीर वेरेकर हो आमचो गांवचो आतां हॉट मिक्सिंगाच्या हेका लागून तेणी आनी कोणाच्या प्रायवेट प्रॉपर्टी हाडून दवरला तेका सांगलेलें ओनराक सो ओनर आहा हांगासर ओनराक सांगून जर दवरला हेचो कांयच रोल ना हितून ही गाडी फोडून कायदो हातीन घेवप सारकें न्हू आनी काल तो जे भाशेन उलयतालो म्हाका दिसता की आमी वांगडा गेले फाल्यां आमकांय अटॅक करीत की आमचो बिझनस आहा आमच्योय गाडयो डॅमेज करीत हो फर्स्ट म्हाजें हें आहा तेका सेकेंड थिंग आतां तेका डॅमेज तेणें सांगलां तें रफली अरावंड 1 लाख तेजो एस्टिमेट जाल्लो आहा तो फॅमिली मनीस फाल्यां तेका अटॅक करतलो तेज्या फॅमिली अटॅक करतलो काय तेज्या बिझनसाक अटॅक करतलो हेची गॅरंटी ना कित्याक सद्याक तेजो कॉन्फिडन्स हाय आसतलो एक तो सुटून येयल्लो आहा ताचे परस चड अजापाची गजाल म्हळ्यार पत्रकारांकडेन संवाद साधताना कागाळ करप्यांक आरोपी कडल्यान धमकावपी संदेश लेगीत आयले. पळयात गुंडागिरीची कापाजदाद. आतां हांव तुमच्या कडेन मिडिया कडेन उलयतालो पळय गाडयेचेर सगळे दितालो तेन्नाच तेणें म्हाका परत आनी एकदां थ्रेट धाडला. कितें म्हणून धाडलें तुका ती तुमकां दिसता जाल्यार कोणी धाडला तेणेंच ज्या मनशान म्हाजी गाडी फोडला पळय तेणें म्हाका परत थ्रेट धाडला. कितें नांव तुजें? प्रेस्टन फेर्नांडीस. कितें धाडला? नेक्स्ट टायम टेक परमिशन फ्रॉम एक्चुअल ओनर्स or else today for you, tomorrow for you and day after tomorrow also for you. Same situation तुका एवरी टाइम जातले म्हणून म्हाका थ्रेट धाडला तेणें. प्रेस चालू आसतना धाडला. हय प्रेस चालू आसतना ग्रुपार धाडला वयल्यान समोर ऑलमोस्ट 100 लोक ग्रुपान आनी ग्रुपार सगळ्या लोकांच्या फुडल्यान थ्रेट धाडला म्हाका. हेजेर आतां पुलीस कितें एक्शन घेता तें सारकें कळपाक जाय कित्याक हे आतां मातशें चड सिरियस जाल्ल्या. पयलीं तरी गाडी फोडून गेला तेणें आनीक सारकें सिरियस कितें आसतलो आतां आमी वचून परत पीआयक मेळटा आनी कितें सेक्शनान कितें तेका भितर कसो उडयता तें विचारता. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सुभाशीश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सरकाराचे उदरगतीचे धोल फकत शारापुरतीच वाचतात. गांवगिऱ्या वाठारांत विकास म्हणटा तो अजूनय पावूंक ना. देखीक खोतीगांवच्या बड्डे वाठारांतलो पूल कड्डम जाला. कांय वर्सां आदी घातिल्लें फावंडेशन व्हांवून गेला. बुनियाद घट करून कॉन्क्रीट घालपाची गरज आसा. पुलाची दुरुस्ती जावंक जाय नाजाल्यार हुंवार अटळ. थळाव्यांनी भंय उक्तायला. आयकात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. जवळजवळ 1.5 मीटर डीप केला मध्ये न्हू. खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या ह्या बड्डे गांवांतल्या पुलाची परिस्थिती सामकी गंभीर आसा. तुम्ही पळयता ह्या पुलाचे जे सुमार 1.25 मीटर जितले फावंडेशन आसा तें पूर्णपणे वयर येवन पडलेलें आसा. त्याच बरोबर ह्या पुलाच्या फावंडेशनाच्या सकल जवळ जवळ 1.25 मीटर सुमार इतकी झीज जावन हे पात्र सकल गेल्लेलें आसा. ताका लागून हे पूल जे आसा पूर्णपणे आतां डेंजर सिच्युएशन आसा. कारण ह्या न्हंयेक जो पूर येता तो सामको महाभयंकर पूर आसता. जर ह्या पुराच्या वेळार एखादें मोठें झाड उडोवन जर येवन ह्या पुलाक आपटलें जाल्यार हे पूल केन्नाय मडपाक शकता. आणि खास करून जर आमी ह्या न्हंयच्या पुलाचो जर फाटलो विचार जर केलो किंवा इतिहासीक जर पार्श्वभूमी जर पळयली जाल्यार 2009 2 ऑक्टोबराक ह्या न्हंयेक जेन्ना पूर आयलो त्या वेळाचेर भरपूर प्रमाणान जे उदक आजूबाजूच्या शेतांक गेलें. त्या वेळाचेर लोकांनी बोवाळ मारली की आपली शेतां उडून गेलीं. आणि ह्या विशयाची दखल घेवन गव्हर्मेंटान ह्या न्हंयचें पात्र जवळ जवळ 1 मीटर डीप घायलें. आणि त्या वेळार हें पात्र झिजोवन वचपा खातीर ह्या सिच्युएशनाक हेल्प जाली आणि हे फावंडेशन वयर पडपा खातीर कारणीभूत अशी परिस्थिती निर्माण जाली. देखून ह्या गांवांतल्या लोकांची मागणी आसा की ह्या पुला कडेन एक तर मिनिमम PCC घालून हे फावंडेशन तुमी पुरोवचें ना तर ह्या पुलाच्या सकल प्रोटेक्शन हॉल बांदची जेणे करून जेन्ना जेन्ना पूर येतलो त्या वेळाचेर गाळ व्हांवन आयल्या उपरांत ह्या पुलाची बेज जी आसा ती पूर्णपणे पुरवतली आणि पूल हे परत आसा तशें सुखरूप उरतलें.
हे पूल सकल मोठे आणि वयर बारीक अशें कितें मॅटर कितें? तेजो फुल्ल फावंडेशन जें आहा पळय तें इतलें म्हणल्यार तरी भरपाकच जाय. जो पर्यंत इतलें भरना तो पर्यंत पुलाक सेफ्टी आनी कांय उरचें ना, कारण हें फुल्ल तेजें फावंडेशन ओपन पडना जपानाचें. निदान इतलें तरी हें भरपाकच जाय हांगा कशें कॉन्क्रीट घालून तरी, नाल्यार हेका प्रोडक्शन अशें घालपाक जाय, जाल्यार तें सेफ्टी उरतली. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आणि शिवानी सांगेलकर. उदरगतीच्या नांवान जायते कडेन पर्यावरणाची कत्तल जाता. ही कत्तल नवी न्हय. कांय वाठारांत संबंधीत अधिकाऱ्यांची परवानगी घेनासतना बरीच बेकायदेशीर कामां जातात. कोलवा वाठारांतलो वेटलँड धोक्यात आसा. थंयची शेकड्यांनी वर्सां पोरणी झाडां कापपाक सुरवात जाल्या. थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. Yesterday we were informed that a lot of trees, this is a complete waterway which starts somewhere in Velsau and carries on to Varka. There is a playground that they were trying to build ahead in this same area. Study was done and the study said that this is a wetland. Period. After that, now suddenly it seems in the last few days that all the trees, the entire vegetation including the kerki plants which are also called the pandanus, which are endemic to waterways. All the entire kerki plants have been massacred here. You can see that side, all the plants are uprooted. They brought the JCB and they uprooted a lot of large trees. Some have been cut by the woodcutters, and a lot of trees. And they were going to further cut trees, as you can see further there. Those trees were stopped now because we came yesterday and raised objections. We called the flying squad. The flying squad came, visited the site, the Kollwa police was informed. Now whoever is doing this, they must really have permissions, otherwise this is a serious environmental damage caused by the owners of these areas. They are all low-lying fields but also a waterway, as they call the water channel, but it's called the wetland by the Eco Care Agency. Knowing all this, the village panchayat, which is just a hop, skip and jump from here, has not even taken notice of this, nor has the ward punch done anything, who's in a punch in this area. Nobody has raised objections. What is this destruction that is being caused to the environment? The water that enters this area is from the entire villages, even from Betalbati, all these surrounding areas, the water enters into this area and then goes on partly to the Kollwa Creek and partly to Varka. Knowing such a serious issue and this whole area under the regional plan is called the eco-sensitive 1 zone. Having this in mind, whoever has done this without any permissions either has very good political connections or is protected by the panchayat. The panchayat will have to prove whether it really is not supporting this by taking action as early as possible. We have filed complaints to the DCF, that is Forest Department, to the Deputy Collector Revenue, Police Inspector, Goa State Biodiversity Board, Village Panchayat. All these 5 departments have been informed. कोलवा वाठारांनी तळी, गोरवां चरपाची सुवात आणि सैमीक पावसाचे उदकाचे मार्ग आशिल्ले वेटलँड धोक्यात आसा. हांगाची पोरणी झाडां कापून उडोवपाक लागल्यात. शुक्रारा घडिल्ले घडणुकेचो पंचायतीक थांग पत्तोच ना. थळाव्यांनी कागाळ केल्या उपरांत पंचायतीक कळ्ळें. झाडांची कत्तल करतल्यांचेर कारवाय करतले अशें सरपंचान सांगलां. आयकात. हेजे न्हू आमकां कांय खबर आसना. हेचो आतां कंप्लेन येयल्या, तेजेचो इनवायट पसून ना, आत्तां येयल्या कंप्लेन, आनी काली हॉलिडे आहलोली, सो हेजे आमकां कांय म्हायती ना. सो आतां हे लेटरी प्रमाणे हांव तेजे कोता लेटर बी दान इन्स्पेक्शन काण कितें तरी एक्शन घेता. परमिशन बी दिला तुम्ही? परमिशन बी कांय ना तेका. किती घेतला? ना परमिशन बी कांय ना. एक्चुअली ते आतां सगळे झाड कातरप म्हणल्यार पंचायतीन कितको इतको झाड काडपाक परमिशन दितली. सो वी डोंट हॅव एनीथिंग दिस. आतां हे लेटर येत थिंगा आहा कोलवा सिवीक एंड कन्झ्युमर फोरमाचे इनवायट पसून जालें ना ते लेटरीचो. सो आतां हे लेटरी प्रमाणे हांव चोयतां कितें एक्शन हें करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो.
आयज कांपलच्या गोवा इंडोर स्टेडियमाच्या खेळा प्राधिकरणात टेबल टेनिस सर्त जाली. हे रोमांचक जाल्ले सर्तीत राज्य माध्यमांची मॅच बरीच रंगली. दादल्यांचे एकेरियन दोट्टे मॅचीत गोंयभरच्या मिडिया हाऊसांनी वांटो घेतिल्लो. पळयात कांय उर्बे भरीत खीण. GOA365 टीम. फुडले कांय दीस हवामान सुके उरतले. 17 आनी 18 तारखेक कुपा धाडटली जाल्यार 16 आनी 19 पावस हजेरी लावपाक शकता. सप्तकाच्या शेवटाक पावस झडपाची शक्यताय आसा. चडीत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उणे तापमान 25 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पाव येता. बदलिल्ले हवामान बोट दनयांक आडमेळी हाडचे ना असो अदमास हवामान विभागान उक्तायला. 16 आनी 19 पावस, 17 आनी 18 सुके वातावरण, 16 कांय कडेन दमट. आयतारा चडीत आनी उणे तापमान 33 आनी 25 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 24 वरां तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसांनी वाड. बोट धन्यांक धोक्याची सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.